sorrir ao vetar. Puxa sontos makami tolya. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis vastoru ao vetar. Tu sous Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis sorrir ao vetar. Puxa sontos makami tolya. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis vastoru ao vetar. Tu caminum sontosam. Tu chamonem mamajoram. Vidis sushi ao sornar. Tu cheguna ao vetar. Devashimis sorrir ao vetar. Puxa sontos makami tolya. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis sorrir ao vetar. Puxa sontos makami tolya. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis sorrir ao vetar. Puxa sontos makami tolya. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis sorrir ao vetar. Puxa sontos makami tolya. Devashimis vastoru ao vetar. Devashimis vastoru ao vetar. या मिसाचें इंतेसांव जावन आसा नेलो आनी सेल्वी de क्रूज. दिनवाशी मोनान देवाक आर्गां दितात कित्याक सेल्वीच्या जिवितांत घडलेली मिलाग्री पासत. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. Amen. आमच्या सोमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आयज आमच्या गोंयच्या महादोर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याची
बागयोन जुजे वाजाच्या दोबाजीक परब आमी समोर वयता. ताचे खातीर गोंयची आख्खी पवित्र सभा संतोसाच्या उमाळ्यांनी भरून त्रिएक देवाची वाखाणणी कोत्ता. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. जानेराचे 14 2015 ह्या वर्सा जुजे वाजाक 7 म्हूण शिक्को मारून बापान आपल्या मोगाचे आनी चोळा मोलाचें दान आमकां दिलें ते मेरेन ह्या वर्साक 11वी फावटी ताची परब ओळे कुशालकायेन आनी सगळे भोगतेन आमी समोर पळयता. ह्या गवळीक वर्साचो विशय आनी बागयोन जुजे वाजाची जिवीत दोळ्या मुखार दवरून आयच्या भावार्थाचे समोर म्हणेन आमी विशय विंचून काडला तो हो. शिव वर्तमानाचे पोरकोटणार जावन बोरवेसाचे दूत जावन बागयोन जुजे वाज आमकां देख. आमचो बागयोन बाब फ्रांसीस बोरवासाची कीट पेटोवन स्पेस नॉन कॉन्फ्लिक्ट म्हळ्यार बोरवाचो आमकां फोटोयना. ही आपल्या दाखल्यान कोश्टवतल्याक ओस्कोत गरीब आनी समाजाचे देगेर जियेतल्या मुनीसकुला विशीं तशेंच पर्यावरणान आनी निसर्गी विशीं आनी केरीतपणीन राज्य आनी देशा मदें शांती आनी एकवट हाडूंक उस्कायता. सुपुल्लो सांतुलो ल्हानूसतान मुनगे तो जल्मलो, वाडलो, भोंवलो, वावुरलो आनी मोरो पर्यंत एकाच उतरान सगळी ताची जीण शिव बोर्दमानाच्या वावरा पासत ताणें जोरोयली आनी बोरबसाचो दूत तो जालो. ह्या असल्या वावरान थांबोन आसलेली यात्रा ताणें आपलें जिवीत भर केली आनी जायते ओतमे देवा तान जोडून घेतले. हे भाशेन तो आमकां आमच्या क्रिस्ती जिविताक एक व्हड नमुनो जाता. तर हे आमचे माय भुवेन जल्मलेल्या ह्या महा मनशाची देख घेवंक आमी जियेता त्या बेसान जावं आमचे दिसपटे चालीन, वागणुकेन, उतरांनी, कोन्यांनी शिव बर्तमाचे परगोटणार जावं बोरवासाचे दूत जावं हे दोबाचे परबेन आमकां देवाची कृपा मागुया. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हे परबेचे समोरमणेक हांगा पळोवन आमी खुशाल. आमचो उनुनीत येवकार आमच्या यादनिकांक, मोठवाशी भाव भयणांक आनी तुमकां सगल्यांक आमच्या प्रितीच्या लौकीक भावां भयणींक येवकार दितना आमचे मोदें आयज आमच्या आदारी बिस्पा बरोबर आनीक दोग आमचे बिस्प गोंयचे पूत बिशप आलेक्स डायस, पोर्ट ब्लेराचो एमेरिटूस बिस्प आनी कार्दियाल जोसेफ कुट्स, कराचीचो आर्सेबिस्प आमचोच गोंयचो पूत तो आयज आमच्या सांगातांत आसात देखून आमी खुशाल जाता आनी तांकां सगल्यांक येवकार दिता. A special welcome to Archbishop of Port Blair, Bishop Alex Dias, Emeritus Bishop of Port Blair, and Cardinal Joseph Coates, Archbishop Emeritus of Karachi. म्हज्या भावां भयणीनो, कसल्या भावनांनी भरून आमी हे भावार्थाचे बागयोन जुजेवाजाचे परबेचे समोरमणेन वांटो घेवंक आयल्या ते आमकां आतांच आमचे भयणीन उगडास केला. जुजेवाजान जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करून भावार्थाचो गोवाय कसो तो जियेलो. हांगाच आसलेले इगोर्जेन ताणें गुलामपणाची चीट बरोवन आपलें जिवीत सायबीण मांयक समोरपून तिच्या पुताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करतलो
ताचें शुभ वर्तमान परगडटलो म्हूण ताणें ते चिटींतल्यान आपल्या जिविताचें आनी आपल्या याज्ञिकी मुणयारपणाचें समर्पण जेसूक केलेलें आनी ह्या समर्पणाक विस्वासी रावन शुभ वर्तमान न्हयच गोंयान न्हयच कर्नाटका पूण खेरीत भाशेन श्रीलंकेन शुभ वर्तमान समोयार आनी समोया भायर उर्बेन परगटून बोरवांशाचो दूत कसो तो शियेलो आमच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागेवन जुसेबासाची देख घेवन आमी जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करून न्हयच आमच्या उतरांनी पूण आमच्या करण्यांनी आनी जिविताचे गोवायकेन जेजूचें शुभ वर्तमान परगटून आमी बोरवांशाचे दूत कशे शियोंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या सगळ्या वांगड्यांक ह्या मिसान आमी खोतखोत्यान मागुया आनी हे बावडताचे समोरुमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमचें जिवीत जायते पावटी जेजूचें शुभ वर्तमान परगडटलें जिवीत करूंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सगळीं सांगाती देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ मोसो अपराध ओ मोसो अपराध ओ मोसो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Santità ci ha
शांतीच्या इष्टा संसारी Sorvespora deva, सोडीच्या राया Sorvespora deva, Sorvespora deva, Ami tuga no mostra odasta, Ami tuga dirasi masta, Dusha tukoi motrava soma, Ami tuga Vakanya Vakanya Muy mau Eva Usoli Ani शांतीच्या इष्टा Sonsari, muy mau Eva, Usofiso, Anisha, Sinacha, Sonsari. Sonia Jesu Christa, Babasha Eklaskuta. प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुसेवाजाचे देखीन आणि मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापुर्यान पोरसोडायली. तुझ्या चाकरान तुझें देवीक उतर पोरगोटलेले आणि सुर्गींच्या संस्कारांनी पोसलेले तुझे पोरजेचेर तुझी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजोतीन आमचो बाबार्थ ओदीक ओदीक वाडोय आणि शुभ वर्तमानांची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलोयता सासनांच्या सासनांक. Amen. पयल्या वाचपांत आमकां परगोट जाता की एका तरणाट्या जेरामेसाक कुसव्यांत आकाचे आदीं देवान वळखलो, जल्मुच्या आदीं संस्कारलो आनी प्रवादी कसो ताका नेमलो. आपलें उतर परगोडटना सर्वेस्पोर आपूण ताचे सोबे आसतलो म्हूण ताका आस्वासन दिता. देखून ताणें कोणाचीच बेबिरान दवरची गरज ना. दुसऱ्या वाचपान सांत पावलो कोरितकारांक बरोवन ल्हानविकायेन आपलें मन उक्तें कोत्ता आनी सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर कसो आपूण सोगटांक सोगोड जालो त्या विशीं गवायकी दिता. शुभ वर्तमान परगोटचें काम आपणाक एक वडवीक न्हय बोगोर एक कायदो म्हूण सांगून दिता. शुभ वर्तमानांत ब्यास्तर जाणांक जेजू आपल्या नांवान
आपणा फुडें आपलो वावर करूंक दोगांक धाडटा ही खबर मेळटा. भिरांकूळ आनी कोश्टी परिस्थिती मदें शुभ वर्तमान परगडपाचो वावर फुडें वचचो पडटलो म्हूण आदी फुडेंच तांकां शिटकायता. चिंतान आनी बाबार्थान देवाचें उतर आयकुया. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरमायस हिल्कियाचो पूत यादनिकी गोरेनांतलो आनातोत शारांत बेंजमिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटून आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब कायन करून जातलो. Devoci
बा घेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालां. सुमूर्तीकाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव सुमूर्तीकाल ना तोरूय सुमूर्तीकाल आसलोले पोरी जालो. तशेंच सुमूर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे सुमूर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताचे सुमूर्तीकाल आसा तोरूय सुमूर्ती विरेत आसलोले पोरी जालो. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोड जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हे Survis por तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. Luca por more Gesù Cristace शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोमियान आनीक ब्यास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावरादी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणें मुळणें वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मोंडे मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण सोत्राय दवरात. बोक्षे व बुती व वाणू व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तांचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा ते खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. Gesù Cristace शुभ वर्तमान हे. Magari tuka Krista.
मोगाच्या भाव भयणीनो, 9 दिसांची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आज व्हडा दोबाशान काळसाचे भोगतीन आनी नीज पावार्थान आमच्या धर्म प्रांताच्या आस्कार्या बायगेवन जुसेवास हाची परब आमी संभ्रमता आनी हे पोरबेच्या सेवा धर्मांक आमी हो अर्दाबरीत विशय विंचून काडला. शिव वर्तमानांची पोरगोटणारां जावन बरो आशाचे दूत जावंक बायगियोंत जुसेवास आमकां देख. आनी हो विशय नियाळटना म्हज्या मनांत एक घडणी आयली. एक फावट खंय मादर तेरेसा हिच्या संस्थेच्यो 2 माद्री गरिबां सवें आपलें मुणयारपण पाडूंक रस्त्या वेल्यान चलत वेताल्यो आनी अशीच वाट चलतां चलतां तांकां रस्त्याचे बाजूक एका मनशाचें रोडणें आनी उयेल आयकूंक आयली. तांणी दोगांयनी ते दिशेन आपलीं पावलां मारलीं आनी थंयसर खंय रस्त्याच्या गाटरांत एक ओस्तरी सगळी मेळान आनी गायान भरलोली बोबो उयेली मारताली आनी ओस्तरेक ह्या माद्रींनी मोगान उखल्ली. तिका आपल्या घरा व्हेली आनी थंय तिका उदक नाणून नितळ करून तिच्या गायांक इलाज दिलो. आनी कांय दिसां भितर हे ओस्तरेक आपलो निमणो वेळ पावत आयलो हें कळून आयलें आनी अशा वेळार खंय ती अशी उदगाल्ली. I came to this house as a beast, as an animal, but today I'm going to die like an angel. ह्या घरांत हांव आयली तेन्ना एक जनवार कशें हांवें प्रवास केलो, पूण आज हांव ह्या माद्रींच्या बरेपणाक लागून एक दूत कसो हो संवसार सोडून बापाशी वेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आसिजाचो बागेवन फ्रांसीस एक फावट अशें म्हणो, प्रीच ऑलवेज, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. बरे खबरेची शिव वर्तमानाची परगटणी सदांच कर, गरज जाल्यारूच उतरां वापर. अदी करून आमी शिव वर्तमानाची बरे खबरेची परगटणी कोरम्या वरवीं करूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान बरो आशाची कीट पेटोवंक आमकां एक किरीत आव्हान. आनी आव्हान ह्या माद्रींनी स्विकारलें आनी बरे खबरे वरवीं हे पोरगोटणे वरवीं हे ओस्तरेच्या जिवितान नवो बरवासो रचून हाडलो. आयची वाचपां बरी खबर परगटूंक देव कोण परी मनशाक आपयता, आकारता आनी पाठयता तें आमकां नियाळूंक मेळटा. हाचें पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. ताच्या आपोवण्यांची खबर करता आनी ताचें आपोवणें म्हळ्यार सगळ्या राष्ट्रांक बरे खबरेची परगटणी करूंक. आनी जेन्ना तरणाटो एक आडखळ कशी घालता, सर्वेस्पर देव आपलो हात ताच्या तोंडाक लावन ताका ह्या व्हडत्या वावराक, बरी खबर परगटच्या वावराक, दुसऱ्यांच्या जिवितान बरो वास हाडच्या वावराक पुरतो करता. हाचें दुसरें वाचप बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयल्लें. कोण परी आपणाक देवान दिल्लें आपोवणें, बरी खबर परगटचें आपोवणें बागेवन पावलू काळजीदारपणान फुडें व्हरता तें आमकां नियाळूंक मेळटा. ह्याच आवेस्वरान एके सुवातेर तो म्हणटा, शिव वर्तमान परगटूंक ही म्हाका व्हडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो आनी तें हांव
फुकट पोरगोट करिना जाल्यार मोशें कोटा. आनी हेच्या दुसऱ्या वाचपान तो अशें म्हणटा, सगल्यांक क्रिस्ताक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांक सोगोट जालो. आनी हो सगलो वावर म्हणटा हांव शिव वर्तमाना पासत करतां. आज देवाच्या उतराक आमी काय बरो जबाब गायला. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. आमचे आपोवणे सगल्या पोरसांक कसलोच वेगळोचार करिनासतना, कसलोच भेदभाव करिनासतना, कसलीच अंतर दवरिनासतना आमी बरे खबरेची परगटणारां जावंक आनी हे भाशेन आमी बोरवाशाचे दूत जावन दुसऱ्याच्या जिवितान आमी कसलोय तरी बरो फळ, बरो परिणाम हाडूंक. आमच्या आस्कार्या भाग्योंत जुसेवासाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या जिवितान आमी 3 कल्पना व्हरूंक प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर आमी बरी खबर खंय परगटची काय, बोरवाशाचे दूत खंयच्या मोळार जावचे काय. पयले सुवातेर कुटुंब हें आमचें पयलें मोळ. आनी जायते फावट आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा चॅरिटी बिगिन्स एट होम. जें कितें आमी बरें करूंक सोदता, जें कितें आमी बरें परगटूंक सोदता तें आमच्या कुटुंबांत सुरू जावचें. आनी ह्या जिन्सान आमचो पाप साहेब आमकां बरें मार्गदर्शन दिता. In order to bolster our family life, he gives us 3 important, significant expressions. Thank you, sorry and please. तो म्हणटा कुटुंबाच्या वांगड्यान कितेंय बरें केलें जाल्यार आमी थँक्यू म्हणून ही बरी खबर परगटची. कुटुंबाच्या वांगड्याक आमी दुख येयला जाल्यार सॉरी म्हणून आमी बरी खबर परगटची. कुटुंबाच्या वांगड्याचो आमकां कसलोय उपकार जाय जाल्यार आमी प्लीज म्हणून बरे खबरेची गोवाय जावची. तशेंच पवित्र सवेची कुटुंबा वयर शिकोवन आमकां जायतें बरें आनी खरें मार्गदर्शन दिता. वावर वांटून घेवप, सूख दूख वांटून घेवप, एकामेकाक आमी बरो क्वॉलिटी टायम दिवप आनी हे भाशेन बरोबर मागणें करून बरोबर देवाचें उतर वाचून नियाळून आमच्या कुटुंबांत आमी बरे खबरेची परगटणारां जावन बरो वाचो जिवो दवरून. आनी हें दुबाविरीत आमच्या भाग्योंच्या सेवासान आपल्या कुटुंबांत केलें. तो बरे खबरेचो परगटणार जालो. ताच्या जिविताची कथा आमकां सांगता ते भाशेन केन्नाय एक भिकारी दारार आयलो जाल्यार तो भीक घालूंक वा आपलें जेवण पर्यान ह्या भिकाऱ्याक दिवंक पयलें पावल मारतालो. हे भाशेन तो बरी खबर करुणेंतल्यान परगटतालो आनी असल्या गरजेवंतांक बरो वासो दितालो. तशेंच आमी जाणाव तो श्रीलंकेन गेलो तेन्ना थंयसर कुटुंबा मदें जायती दुस्पट आसली. कुटुंबाक खरें मार्गदर्शन नासलें आनी असले परिस्थितींत बरी मुल्यां कुटुंबीक जिवितान किल्लावन हाडून ताणें कुटुंबीक जिवीत अदीक मजबूत केलें. कुटुंबीक जिवितांत नवो बरो वासो दिलो. दुसरें मोल भाव भयणीनो आमचो समाज. आमी सगलीं समाजीक मनशां आनी ह्या समाजांत आमकां बरी खबर परगटूंक बरो वासो विरगळून गेला थंयसर हे बरो वासो नव्यान रचून हाडूंक आमचें आपोवणें. आमी उत्सवीक वर्सांत भितर सरल्या आनी ह्या उत्सवीक वर्साक आमचो पाप साहेब आमकां काय बरें मार्गदर्शन दिता. अदीक करून आमी ह्या समाजांत बरो आशाच्यो खुणां जावंक आमकां उलो मारता. He invites us to be
tangible signs of hope to the prisoners, to the migrants, to the people with disabilities, to the sick and elderly, to the youth who are caught up in different types of abuses. हें आमचें कार्य. असल्या मनशांक जीं समाजाचे देगेक आसात, जांकां समाज घडये वेगळे नदरेन पळयता, जीं भायर आयलोलीं कशीं दिसतात, जांकां कोणाचोच आदार मोजत ना, तांचें सवें आमी बरें कोत्ता तेन्ना, तांचो हुस्को दवरता तेन्ना आमी बरी खबर परगट्टा आनी बरो आशाचें दूत जाता. आनी दुबावी रीत हें आमच्या आस्कार्यान आपल्या मुणयारपणांत केलें. श्रीलंकेंत जेन्ना योसगाची पिडा पसरत वेताली, आपल्या गोच्च्यांक सोडून लोक पळून वेतालो, तांकां घोडये रानांत आनी एकसुरे सुवातेर सोडटालीं, तेन्ना ह्या मनशान काळजीदारपणान असल्यांची सेवा केली आनी सेवे वरवीं बरी खबर परगटून तांच्या जिवितान बरो वासो रचून हाडलो. आनी हें करतना वेगळोचार केलो ना. कोण आपलो इश्ट, कोण आपलो दुस्मान हें मनान दवरलें ना. सांगतात ते भाशेन एक बुद्धी अधिकारी ताका जिवितान जायते त्रास दितालो, पूण जेन्ना ह्या अधिकाऱ्याक ही पिडा लागली, ताची गोच्चीं ताका सोडून गेलीं, आमचो जुजेवास फाटीं फुडें पळयनासतना ह्या मनशाच्या आदाराक पावलो. ताका बरी खबर परगटली, ताचें सवें बरो आशाचो दूत जालो. आनी तिसरें मोळ भाव भयणीनो, ही आमची श्रिस्ती, हो आमचो निसर्ग. आज श्रिस्ती संबंदी बरी खबर परगटूंक, श्रिस्तीक आमी नवो बरवासो दिवंक, हेंय बी आमकां देवाचें आपोवणें. आनी ह्या जिन्सान आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करून अशें म्हणटा, क्रिएशन इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. वी आर द स्टीवर्ड्स. डू नॉट प्रे ओवर इट. श्रिस्ती आमकां देवाचें ओड देणें, ताचे राखणदार जायात, तिका गिरासून कोबार करिनाकात. भाव भयणीनो, आमचो भाग्योंच सेवाच श्रीलंकेंत आसलो तेन्ना थंयसर पावस नासून दुकोळ आयिल्लो. श्रिस्तीक जायतो मार बसलोलो आनी असल्या वेळार जेन्ना अधिकारी ताका केरीत मागणें करूंक आपोवणें करतात, हो मागण्या वरवीं घसघश्यान पावस देंवसो करता आनी श्रिस्ती ही जमीन नव्यान सुफोळ पिकाळ जायशी करता. आज आमकां श्रिस्ती संबंदी जबाबदारी आसा. तिची राखण करूंक, तिचो सांबाळ करून ती आमचे फुडले पिळगेच्या हातान बरे भाशेन घालूंक. आज जायतें आक्रमण जाल्लें आमी पळयता. आमच्यो नदी आज घडये भोश्टवतात. आमचे दोंगर आज कापून कापून नान जातात. आमचीं झाडां पेडां गरजे भायर उणी जायत वेतात. गरज न्हय तुवें घडये सुदारपाच्या नांवान प्रकल्पां उबीं करतात. कचऱ्याची घाण वेता थंय शिंपडलेली आमकां दिसून येता. आमी आज हे श्रिस्तीक बरे खबरेचीं परगटणारां जायना जाल्यार आमचे फुडले पिळगेक हे श्रिस्ती सवें बरवाशाचें किर्ण पळोवंक मेळचें ना. भाव भयणीनो, ही जबाबदारी आमी ओळखून घेवया. बरी खबर परगटून बरवाशाचें दूत जावंक आमी कसली वागणूक आपणावची काय, कसली पद्दत आमी वेंगोवची काय, आनी कसल्या मनान हें आमचें मुणयारपण फुडें व्हरचें काय, हाचें शिव वर्तमान ह्या विचारांक जबाब दिता. फुडले सुवातेर हें आमचें मुणयारपण आमी कशें फुडें व्हरचें, हें आमचें मुणयारपण आमी सहभागेलीपणान फुडें व्हरचें हाचें शिव वर्तमान आमकां सांगता. जेजून 72 जाणांक पाठयले तेन्ना तांकां दोगांक पाठयले, बरोबर पाठयले.
आमी ऑक्टोबराचो म्हयनो 2021 वर्सा जावन ही परिशदीक वाट चलत आयल्या आनी परिशदीक वाट चलप म्हणजे ही आमचें मिसांव सहभागिलीपणान एकामेकाच्या हाताक हात धरून फुडें व्हरूंक गरज. हे आमचें मिसांव फुडें व्हरतना आमकां कितें रावता काय? आमकां घोडे सदांच सुखाची भास मेळची ना, आमकां घोडे सदांच सुरक्षा मेळची ना, आमकां घोडे सदांच एक सरळ वाट मेकळी जावची ना. आनी ह्या जिन्सान आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आपल्या पाटलावदारांक उगडास करून म्हणटा, वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. काळजीदारपणान ह्या आमच्या मिसांवांक फुडें करूंक जेजू आमकां उलो मारता. आनी तिसरे सुवातेर हे मिसांव फुडें व्हरतना आमी कोणाचेर पातयेवचें. जेजू आयच्या शिव वर्तमानान म्हणटा, बोक्षे ओ भुती वाणो व्हरू नाकात, म्हणजे संवसारी वस्तूंचेर तुमचें ध्यान मन घालूं नाकात, पूण देवाचे सासायेचेर पातयात. आमच्या आस्कार्या भाग्यवंत सेवाचान दुसऱ्यांचो सांगात घेवन हें आपलें मुणयारपण फुडें व्हेलें. हें मुणयारपण फुडें व्हरतना काळजीदारपणान सगल्या आडकोळींक ताणें फुडो केलो आनी देवाचे सासायेचेर पातयेवन हें आपलें मुणयारपण ताणें तोडीक पावयलें. ताचीच विणवणी आमकां मागून आमी शिव वर्तमानाचे पोरगोटणे वरवीं बरो आशाचे दूत जावंक ह्याचे परबेंत आमकां बळ आनी कृपा मागुया. सगलीं उबीं रावुया. म्हज्या भावां भयणीनो, देवाच्या जिव्या उतराचो संदेश आमी आयकला आनी ह्या संदेशा प्रमाणे जियोन भाग्यवंत जुझेवाजा भाशेन शुभ वर्तमान परगोटून बोरवाशाचे उर्बेबोरीत दूत कशें आमी जियेतले जाल्यार आमकां बावार्थाची नदर चड गरजेची. हो बावार्थ आमकां बावतिजमाच्या दिसा मेळ्ळलो, तर ह्या वेळार सोत मानता बरे भाशेन म्हणून आमचो बावार्थ आमी शिवो करुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेंच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोमवलो, आंकवार मारये जावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, आतांच आमी उचाल्ला
त्या बावडताच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताची पावलां मारून आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजान आमचे श्रिश्ती सोबे शुभ वर्तमानाची पोरगोटणी करून बोरवांशाची किरणां आमी फांकोयतल्या जाल्यार देवाचो आदार आमकां चड गरजेचो. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतीकायेन विस्वासान बापा मुखार धरून देवाचे कृपेचो आदार आमकां मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी आपल्या खासगी तशेंच मुणयारी जिवितांत शिव वर्तमानाचे परगोटणार सावन आपलें बागयेंतपण सोडूंक आनी हे वरवीं मोगान केल्ले सेवेंतल्यान पोरजेकूय कुर्सावेले जेजूशी ओडून हाडून बोरवांशाचे नमुणे ते जावन बापा लागीं मागुया. मोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची कबूल कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपलो धर्म पाळूंक कसल्योच आडकोळी घालिना जावंक आनी धर्माच्या नांवान पोरचे मदें फुटी आनी दुस्मानकायो वाटावंक, पूण वेगवेगळ्या धर्मां वरवीं तांचे मदें एकचाराचें मोन आनी भावपणाचे बांदपास अदीक गोट करूंक सगल्यो सवलती आनी सोंपेपणां तांणी दिवंक देवा लागीं मागुया. मोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची कबूल कर. आयचे परबे समयार आमच्या आस्काऱ्याचे मजतीन आमचे जायसूचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी केरीत भाशेन आनीक बऱ्या वावराक विंचलेल्या कार्दियालाक तेच परी नवे आदारी बिस्पाक पवित्र आत्म्याची भरपूर जाणवाय बरी भलायकी दी म्हूण मागतना आनी चालू आसलोले दुसरे परिशदेचो वावर फुडें व्हरूंक आनी आमचे डायसोसीक पुस्कोळ ओत्मीक बरेपणां येवं म्हूण बापा लागीं मागुया. मोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची कबूल कर. आमचे जयसुजींत आनी केरीत भाशेन सांकवाड्या बागयोन जुजेवाचे सांतवारीन चलतल्या साबार ओत्मीक कार्यावळी वरवीं आमचे सांताचें देवस्थान सगल्याक चडत वाडत वचूंक आनी हें करूंक आमी सगल्यांनी भार घेवंक, तशेंच आमच्या गोंयच्या मान्यवंत पाद आग्नेलाक पुताकूय बेगीनूच सांताच्या वर्गांत भितर काड म्हूण बापा लागीं मागुया. मोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची कबूल कर. हे आयचे दोबाजीक परबे वरवीं हांगा हाजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर बागयोन जे वाजाचे मजतीन साबार सर्गींचीं बेसांवां ओतल्यार पुरो म्हूण आनी तांचेच विणवणेन तांबो नासतना आमी मागतां ते साबार गोरजांक देवान कान दिवंक भोव करून आमच्या सांताची वर्सावळीची नोवेनां आनी परब जाता त्या जाग्या विशीं साबार प्रस्न उप्रासलेले आसात तांकां जबाब दिवन बेगीनूच तांतली आमकां सुटका दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मोयार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट कर.
भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उचारून दवरलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर आनी आमच्या एक एकल्याच्या काळजान आसलेल्या सगळ्या उंड्यांचेर, सगळ्या हुस्क्यांचेर आनी गरजांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा, तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. Amen. कॅलेंडर नोकेत्र आनी उंडो सोरो. ह्या नव्या वर्साच्या पयल्याच म्हयन्यांत आमी आसा. ह्या वर्साचे सुरवातेकूच आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान उबारता. गोंयचें नोकेत सांत सेवास आपल्या देखीवंत आनी पोरजोलीत जिविता वरवीं क्रिस्ती जिविताची वाट आमकां दाखयता आनी बोरवाशाचें कीर्त जाता. हीच वाट चललो जेजू आतां थोड्याच वेळान ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमचे मोदें हाजीर जातलो. तर हीं देणी भेटयतना आमचें आख्खें वरोस, आमचीं सपनां, आमचें सुख दूख, आमची आख्खी जीण बापाच्या हातान घालतना ह्या सगळ्या वस्तू मोदें शुभ वर्तमाना खातीर सगल्यांक सगोड जावचो आमचो आवंडो बापाक भेटोवया.
सगळीं उबी रावया. मोशा भावां भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी आपले पवित्र शुभेच्छा आदाराक सोडवेस्पोड मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सान जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काराच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या दोन देण्यांचेर कोणवालायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग जेजू कळकोनान त्या लोकां मदें परगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुझेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळ्ळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartaco gut porgotu huja. बापा जेसूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पिर्तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोड जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचे पोती भाग्यवंत धर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. म्हज्या बाबा भयणीनो आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां बावार्थाचें श्रेश्ठ देणें मेळ्ळें. हेंच बावार्थाचें देणें जुजेवाजान भाग्यवंत जुजेवाजान सांबाळलें खोलायलें आनी पोरगोटलें. भाग्यवंत जुजेवाजाची स्फूर्ती घेवन आमी हें बावार्थाचें देणें सांबाळूंक खोलावूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान हो भावार्थ आमी पोरगोटूंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर वाकांतांतलीं वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवोत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा बागयोन जुसेवाजाक मान दिवन ह्या आयचे दोबाशीक पोरबे समोयार संतोसान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बोळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागतांव. ए पोरी तुज्या भक्ताची आनी आमच्या आस्काऱ्याची देख घेवन आमच्या भावां भयणींचे सोडबोणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचूंशी कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दोगा मनशां हें पांडाल घालूंक आमकां आदार करतले आनी फाटल्यान स्टेजीचेर बॅकड्रॉप घालतले आमच्या बाबा भयणांक आमी दिनवासतांव.
भावां भयणीनो, पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या भावां भयणींक देवाचे कृपेन आशिर्वादान भरलेली बागयोन जुझेवाजाची आमच्या दोर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याची परब हांव उडयतां. आय विश ऑल ऑफ यू अ ट्रुली ब्लेसड एंड ग्रेस फिल्ड फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ वाज, द पेट्रन ऑफ आवर आर्चडायसिस. दुसरे सुवातेर हें ओरोस आनी ही परब आमकां खरीतूच म्हत्वाची परब, कित्याक ह्या वर्सा हे परबेची समोरमणी आमी 10 वर्सां उपरांत 10 वर्सां आदीं 2015 जानेराचे 14वेर फ्रांसीस पाप साहेबान आमच्या आस्काऱ्याक बागयोंत म्हूण श्रीलंकेक परगटयलो. दिस द 10th anniversary of the canonization of Blessed Joseph Vaz. तो बागयोंत जाल्यार आयज 10 वर्सां भरतात आनी हें ओरोस ही परब आमी ह्या उत्सवीक वर्सान जुबिली वर्सान करता. ह्या 10 वर्सां पोटी आमचे पवित्र सभेन आमच्या भाव भयणीच्या काळजांनी बागयोन जुझेवाजाची भक्ती आनी मोग वाडत गेल्यात तें पळोवन आमी संतोसता. ह्या सांकवालेच्या फिरगोजेच्या पादवीघरान आनी आमच्या सांतवारीच्या रैतोरान फादर कॅनेटान दिनवासनेची भावना जी ताणें उदगाल्ल्यान ती हांव मोजी करतां. ही परब नोवेनांची आनी परबेची मांदवळ आनी त्या आदीं तयारी करूंक आदार दिवंक वावुरलेल्या सगल्या आमच्या भावां भयणींक न्हयच आमी दिन वाचता, देवाचो उपोट आशिर्वाद हांव दिता. ही समोरमणी करूंक जायत्यो आडकोळी येत आसात, पूण ह्या आडकोळींक आमी देवाचेर पातयेवन बऱ्या मोनाच्या मनशांच्या आदारान ह्या आडकोळींक फुडो करून हे परबेची नोवेनांची तशी परबेची समोरमणी बेस बरी जाली म्हूण आमी देवाक दिन वाचता, आदार केलेल्यांक आर्गां दिता. जुझेवाजाच्या जिवितान जायत्यो आडकोळी ताका मेळ्ळ्यो, जायत्या आव्हानांक ताणें फुडो करचो पडलो. देवाचेर पातयेवन ताणें भावार्थान सगल्या आडकोळींक फुडो केलो. आमी ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन हेच भाशेन सगल्या आडकोळींक आव्हानांक आमी फुडो कोत्तल्या आनी देवूच जे प्रश्न उबे जायत आसात ते बरे भाशेन शांतीन सवकासायेन सुटावे करूंक आमकां आदार दितलो म्हूण आमकां बाबार्थाची खात्री आसा. जुझेवाज आपल्या जिवितान मुणयारपणान सगल्या मनशां सोबें आपुरबायेन वागलो. सगल्या मनशां सोबें सगल्या धर्मांच्या संस्कृतीच्या मनशां सोबें ताणें एकचार समजिकाय बरेपण शिंपडायलें. ताचे विनोवणेन आमी ही आमची जबाबदारी चलयतल्या. बागयोन जुझेवाज आमकां सगल्यांक एकचाराची स्फूर्ती दिता. ताच्याच आदारान आमी सगळीं एकचाराची आनी शांतीची आत्यारां कशीं जियोन जुझेवाजाच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमच्या समाजान बोरवाशाचो उजवाड आमी फांकोवंक वावरुया. सगल्यांक तुमकां आनी एक पावटी देवाच्या आशिर्वादान कृपेन भरलेली बागयोंत जुझेवाजाची परब हांव उडयतां आनी हेच खुशालकायेचे उद्गार म्हज्या काळजा मनान घेवन म्हज्या तेगाय 20 भावां बरोबर तुमकां निमाणो आशिर्वाद आमी दिता. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सोर बुजोवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सोबोसकायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सोर आकांतांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमचीं काळजां आपल्या मोगान थीर करूं. आमेन. भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांतलें तुमचें जिवीत
बऱ्या कोरण्यांनी फळादीक करून सासणांच्या सुखाक तो तुमकां पावो आमेन. आनी सोरपोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. वचून येया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर बागयून जुजे वाजाक मागणे सगळ्यांनी बरोबर म्हणचे. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी ओपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुजे सेवका बागयून तुजे वासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकपार मरेच्या आश्र्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयूनपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. निमाणें गीत गावचे आदीं आमचे खुचूतोर आमच्या रेतोराक फादर कॅनेट सांकवालच्या पादिगार आनी रेतोर तो ताणें सगल्यांक आमकां दिन वाचल्यात. पूण दिन वाचतल्यान आपणाकूच दिन वाचूंक जायना. ताका रीत भाशेन ताच्या दोगांय पातकुरांक दोनूय समितीच्या वांगड्यांक ताच्या वडिलाक येजमानांक फादर वालेरियन आनी आदार सहकार दिलेल्यांक हांवूय काळजान तान दिन वाचता. सगलीं आमी शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमच्या उतरान आनी कोन्नेन बागयून तुजे वाजा पडी देवा उतराच्या बोलान बरवाशाचे दूत जावन जेजूचे नीस पाटलादार जावन घरा वेताना गायन करुया. सुसे वाजा आमच्या भावा. Saksi diuce Jesu, babat postru, urben bon, amkan sagon, Suse vaza, amcha baba, tuce mose pasan, argamoy ma, Papa chasa Jesu, povitak mea, argamoy ma, sasna. Amsha Baba, tu ce se pasă,